नमस्कार आणि येवकार तुमका। आम्ही आज असा खांडेपार हांगा आणि हांगा दिसभरान असो एक कार्यक्रम जालो आणि तो कार्यक्रम सक्सेसफुल आजचे रित्या जाल्लो आसा। आणि फक्त हो कार्यक्रम न्ही तर घडये वर्साचे कितकेशेच कार्यक्रम ही सेवा जी आसा म्हणजे एसोसिएशन जे आहा जिचे नाव आहा सेवा, हे कितकेशेच कार्य वर्षभरा भितर करता, कितकेशेच प्रोग्राम वर्षभरा भितर करता, तशेंच कितकेशेच लोकां मेरेन पावपाचो तेणी आज यत्न घेतला। आणि अशेच बरे विचाराचे आणि बरे कार्य घेऊन आणि त्याचे वजे घेऊन मुखार जे वता ते म्हणल्यार आमगेले मच्छरिंद बाब शिरोडकर। येवकार तुमका। सो माझो पयलो प्रश्न तुमकां आसा, जेन्ना ही संघटना घडोवपाचे जावं हे विचार घेऊन मुखार वचपाचे जेन्ना तुमचे तकलेन आयलें, सगळ्यात पयलीं आमकां जाणून घेवपाक जाय की तुमचो फॅमिली बॅकग्राऊंड कितें। तशें पळोवपाक वचत जाल्यार तुमी म्हाज्या गांवांत रावल्या कारणान तुमकां कळटलें गरीब घरान जल्माक आयिल्ले मनीस बरोबर। आणि गरिबीचे आयिल्ल्या कारणान एक फायदो कितें जाता की प्रत्येक प्रश्न आसता म्हणजे खुबशे डिफिकल्टीज येता ते तुका ल्हानपणीच्यान जबाबदारी घेवपाची एक तुका ती ऑपॉर्च्युनिटी मेळटा आणि त्याच प्रवाहान वयता तितूंतलो हांव एक थंय अनेक प्रश्न अनेक डिफिकल्टीज येतल्यो आणि त्या डिफिकल्टीचेर मात करपा खातीर ना देवान निसर्गान कशी ताकद आसता तशी ताकद आमचे मदीं आसा। आणि एक अत्यंत गरीब म्हणजे आमी जर पळयशात की त्या टायमार ज्या टायमार आमी रावताले एक बारीक म्हणजे मातयेच्या घरान सुट्टाच्या घरान रावपाक थंयच्यान ती जर्नी ती आतां पर्यंत तुमी पळयशात ती जर्नी एक वेगळेच क्षण खूबशे वेगळे क्षण आमच्या लायफान हे जाले तेजेर आमी ते फेस करताले आणि ते करून आमी सशक्त अशे घट अशे जाले त्याचो एक रिजन म्हणल्यार ते थंयच्यान वयर सरले। म्हणजे एकंदरीत तुमकां अशें म्हणपाचें आहा की आपूण जे कुळान जल्मलो, जे फॅमिलीत जल्मलो, ती फॅमिलीची परिस्थिती बिकट आशिल्ली खरी, पूण तुमी तातूंतल्यान प्रॉब्लेमाचेर सोल्युशन काडपाक तुमकां ती हॅबिच्युअल आत्मसात जाली जावं रक्तानूच तुमकां ती देणगी एक तरी आमच्या आवय बापायचो संस्कार आमच्या गांवांतले जाणटे जे त्या वेळार जाणटे लोक आशिल्ले बरोबर, ते सदांच म्हणटाले की ज्ञान शिक्षण जो मनीस घेतलो, बरे शिक्षण बरे विचार जे करतलो तो मनीस हे गाठूंक शकता। आणि त्या वेळाचेर जाणटे लोक किंवा म्हाज्या आवय बापूय तांकां शिक्षण नाशिल्लें पूण आमकां शिकपा खातीर प्रेरीत करपी आणि कशें तरी सगळे एकठांय करून शिक्षण दिवपी आणि आमी मागीर मुखार गेले शिक्षण करून। आणि ते जे जाणटे लोक सांगतले आमच्या आवय बापूय सांगतले ते फुडें मुखार वयता शिक्षणाच्यान कितें कितें ते आमकां गजाली खरें आमकां कळपा लागलें। आणि शिक्षणाचो पावर कितें तेच म्हणल्यार आयज आमी घडलेले आसा। कारण आमचे कडेन त्या टायमार पयशे ना, आमचे कडेन त्या टायमार कसलोच तरेचो बॅकग्राऊंड ना, कोण तरी आमचे कडेन हें आसा तें आसा कांयच ना, पूण शिक्षण एक मात्र आमचे कितें म्हणटा यंत्र शस्त्र भांडवल आणि त्या फळाचेर त्या विचाराचेर आणि जशें म्हणटात तुमी एक सकारात्मक पॉझिटिव्ह थॉट घेवन गेले आणि बरे लोकांच्या संगतीन रावले, बरे विचार घेवन गेले जाल्यार पॉझिटिव्ह थॉट्स गेले जाल्यार पॉझिटिव्ह गजाली तुमच्या लायफान घडटा आणि त्योच गजाली म्हाज्या लायफान घडली। दुसरें कशें आसा पळय, हे टोटली आतां तुमी बरो जॉबाक आसा, बरें कमयता, पूण हे तुमी जे करता ते इट इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स अशें आणि सहजासहजी अशें कोण वचना ही अशी कामां करपाक। तुमकां हो वर्ड आयकपाक येयला तुमच्या आयुश्यान, तुमच्या सोयरीदाराचे, तुमचे फ्रेंड सर्कल जावं तुमची फॅमिली इतको बरो जॉब आसा मरे घे आनी बस मरे कित्याक कितें रावळी घेवन बसता। करेक्ट, एक्झॅक्टली तुमी उलयले अशें कितल्योश्यो गजाली म्हाज्या वारंवार येयल्यो की कितें सगळें आसा मरे तुजे कडेन, घर आसा, दार आसा, बायल आसा, भुरगे आसा, बरें जॉब आसा, सो कितें करपाक जाय तें नाका आशिल्ले भानगडी कित्याक पडटा, लोकांक ते लोक कोण हें जाता तें जाता अशें म्हणटा। सो हांवें तांकां कितें सांगलें की म्हाजी जी जर्नी आसा लायफाची ती एक वेगळी आसा की आमी त्या टायमार म्हणटाले की ते आमचो एक्सपिरियन्स कसो येयलो की त्या वेळार ह्या इतकेशे हेल्प जाल्यार पुरो तेन्ना पयशांची गरज सुद्दां न्ही। बरोबर, एक बरो कोण बरें जर गायड जर करपी मेळटा जाल्यार मनशाचें अख्खें लायफ चेंज जाता सारकें। जर त्या टायमार तो भुरगो जर वायट मार्गान वयता, वायट लोकांचे संगतीन वयता जाल्यार तेजें लायफ इतकें कॉलेज जाता। सो हांव पयशे दिवपा सारको येदो व्हडलो मोठो जायना, पूण ऑब्वियसली आनी 100% की कितें तरी शिक्षण घेतलां, बरे विचार कितें आसा ते हांव दिवपाक शकता आनी हांव कितें करता जें म्हाजे कडेन कितें आसा तें हांव दिता। जेका कोणाक घेवपाचें आहा जाल्यार घेवपाचें, ना जाल्यार तेजो विशय। सो म्हाका त्यो गजाली लक्षांत अश्यो येयल्यो की आमचें काम कितें आसा, जे एक यूथ आसा
तांकां बरें मार्गदर्शन करप, बरें गायड करप. आता कितकेशे गव्हर्मेंटाचे कितकेशे स्किम्स आसा त्यो वेगळे वेगळे कितें 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 आसा हय पूण बरे बरे लोकांक हायली क्वॉलिफायड लोकांक असो किंवा गरजेवंत लोकांक खबरूच ना. बरोबर आणि बाय नॉट हांवें ह्योच गजाली घेवन लोकां मदीं बारीक बारीक गजाली जशें की स्कॉलरशीप स्कीम आसा, कोणाक बेजीक डॉक्युमेंटेशन करपाक जाय. आतां गव्हर्मेंट भरपूर स्किमी काडल्यो किंवा कोणा कोणा भरपूर कितें 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 काडलें बरोबर जाल्यार ते अवेल करतलो जाल्यार डॉक्युमेंट जाय. डॉक्युमेंट जाय आणि डॉक्युमेंट जर तुजे कडेन ना जाल्यार तुका ती स्कीम मेळना. मेळना. बरोबर आणि ते डॉक्युमेंट जर करतलो जाल्यार कितें करपाक जाय जाल्यार ह्यो बेजीक ज्ञान दिवप, बेजीक अवेअरनेस करप. जर तूं जल्माक आयलो त्याच्या नंतर तुजे बरोबर कितें बेजीक डॉक्युमेंट जाय, बरोबर. बर्थ सर्टिफिकेट आसतली, आधार कार्ड आसतले किंवा बाकीचे तुगेले हे आतां तूं जाल्यार शिकलो जाल्यार जॉब मेळटले जाल्यार एम्प्लॉयमेंट आसतले किंवा बरोबर. तुजे बाकीचे डॉक्युमेंट ते नांव सारखे आसा काय ना ते अशे अनेक प्रश्न आसा. अशी कितक्योश्योच गजाली आसा ज्यो लोकां मेरेन पावपा खातीर हांव एक जरिया जावपाक शकता. हय. फायनान्शियली सगळेच प्रॉब्लेम सॉल्व जाता अशें ना पूण एक बरो गायड किंवा बरे विचार बरे जे जे कितें अवेअरनेस आसा ते करपा खातीर आयले. आणि आयज त्या ग्राउंडार करता 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 खूब वेगळे वेगळे प्रश्न येयले आणि जी टीम जी आसा एकंदर आमची एकदम जबरदस्त आसा आणि एका समविचारीचे लोक आसा. बरोबर जे जे प्रश्न येता आमकां कशें जमता तशें आमी घेत रावता असो विशय आसा. ओके म्हाका एक सांगा आता जेन्ना तुमी हे विचार तुमच्या फॅमिली मुखारय मांडले आसतले तेणी तुमकां ती उतरां दिली तुमी आता तुमचे म्हाका दिसता ग्रुपान जे आसा ते तुमचे खास वळखीचे तशेंच तुमचे फ्रेंड सर्कल कॉलेज टायमार शिकलेले हेंचे कडेन जेन्ना तुमी हो प्रश्न दवरलो तेन्ना तुमकां कितके डिफिकल्ट जालें तांकां कन्विन्स करपाक जावं खंयचे प्रश्न अशे उद्भवले जे तुमकां एक्सपेक्टेड नाशिल्ले पूण हय हे प्रश्न म्हणजे तेणी खंय तरी भर घातले तुमच्या विचारान काय तुमकां त्रास जाले तांकां कन्विन्स करपाक. ना अशें कांय जावना कारण आमी जे जे आमची कमिटीज आसा जे आमचे मेंबर जे वांगडी आसा हे आतांचे अशें ना. म्हणजे आत्तां लोकांक कितें कळपाक शकता की आयज एक तर ट्रेंड जाल्लो आसा सोशल मिडियाचेर येयलो की कोण तरी आयलो रे आत्तां कोण तरी पब्लिसिटी घेता अशातले विशय. आमचो तसो विशय नाच. मूळ विशय आमी ऑलरेडी सांगता की जवळ जवळ 2005-2006 ह्या वर्सा जेन्ना ग्रॅज्युएशनाक जेन्ना आमी आशिल्ले ह्या भुरगे किंवा हायर सेकंडरी आमची जर्नी आसली तेन्ना आमचे बॉन्डिंग एक वेगळे तरेचे आशिल्ले. आमी हेल्पफूल नेचराचे आशिल्ले आणि एकल्या मनशाक आमचे व्यसनां नाशिल्ले. आमी स्पोर्ट्सान कल्चरान आणि एक बरे कोणाक तरी हेल्पफूल नेचराचे आशिल्ले कळ्ळें न्ही. हेल्पफूल नेचराचे असल्या कारणान आमी तो विषय लास्ट टायमार आमी कसो घेतलो की ग्रॅज्युएशन जाता पास आउट जाता त्या विशयाचेर आमी तेन्ना उलोवप जालें. उलोवप जाल्या नंतर कितें करप कशें करप कितें करप हेचेर आमचें उलोवप जालें. सो मागीर आमी कितें म्हणलें ओके ते आमी एकदां आमी बसोन आनी काम करपाक सुरू करुया आणि तेच्या नंतर आमी कितें करुया की काम करपाक सुरू करुया. काम करपाक सुरू केल्या नंतर पळोवया त्यो जाता जमता कश्यो फुडें वयता ह्यो गजाली आमी पळोवया. आणि काम करता करता गेली 10 वर्सां आमी काम करपाक लागले कित्याक ग्रॅज्युएशन पास आउट जालें प्रायवेट सर्वीस हे सर्वीस ते वेगळे सर्वीस सगळे बाकीचे घरूय पळोवपाक जाय घर पळोवंक जाय बायल भुरगे अशें सगळें करता करता जेन्ना आमी मुखार पळयलें आनी जवळ जवळ 10 वर्सां जालीं आनी तेन्ना आमकां कळ्ळें की आमी तशें आसा आमी सगळ्यो गजाली आमी बरे भशेन व्हरूंक शकता. आनी विचार त्या टायमार केल्लो 10 वर्सांनी तशेंच आसा बॉन्डिंगूय आसा. सो आमकां तें सामकें इजी जालें. सो तेच्या नंतर आमी म्हणलें चल आतां रजिस्टर करून काम करुया. हांव रजिस्टर खूब काम केलें म्हणजे आमी जे जे उपक्रम राबोवपाक सोदताले ते आमी ऑलरेडी अनऑर्गनायज काम करताले. तेजे खंयच पब्लिसिटी काय ना आमी पळोवया एक्सपेरिमेंट काम करता एक्सपेरिमेंट कशें. सो तेच्या नंतर आमी जेन्ना बसोन जेन्ना आमी रजिस्टर करपाचें केलें आमी भरपूर विचार केलो आनी केलो. फक्त तेन्नाच कोविड आयलें पळय तेका लागून मातसो गॅप जाला आमकां. तेजे पयलीं आमचें रजिस्ट्रेशन जातलें आनी कोविडा खातीर मातशें थांबचें पडलें. तेच्या नंतर गेलो तशें कांयच प्रॉब्लेम जावना कित्याक म्हाज्या घरांक खबर आशिल्ली एक तर आमी गरिबींतल्यान येयल्ले घरा कडल्यान म्हाका भरपूर सपोर्ट कित्याक तांकां खबर आशिल्लें हांव हेल्पफूल नेचराचो. म्हणजे आमचे सोयरेदारे आसूं म्हजे शेजारी पाजारी आसूं किंवा त्या टायमार जेन्ना जेन्ना जे जे म्हाका जमलें करपाक रात्र दीस आसूं आमी हेल्पफूल नेचराचे आशिल्ले. आनी म्हाज्या घरानूय खबर आशिल्ली की हांव मातसो वेगळो नेचराचो हेल्पफूल नेचराचो कोणाकूय मदत पावलें हांव धांवलो. हांव जेन्ना प्रायवेटान सुद्दां काम आशिल्लो तेन्ना हांव कमी म्हणजे सगळ्यांचे 5,000-4,000 किलो जोडटाले. पूण त्या टायमार सुद्दां कोणाकूय गरज पडली जाल्यार सुद्दां म्हाजे पयशे सुद्दां हांव दितालो. सो तो म्हाका खबर ना म्हणजे पयलींच्यानूच हेल्पफूल नेचराचो. आनी ज्यो पळय लोकांक त्रास डिफिकल्टी जाता त्यो हांव कनेक्ट जावंक शकता कित्याक त्यो डिफिकल्टीज आनी फेस प्रॉब्लेम फेस केले. आनी त्या टायमार लक्षान येयलें की
ह्या टायमार इतको सुद्धा आधार जाता, ह्या भुरग्याक इतको आधार जाता जाल्यार बरें शिक्षण जावंक शकता. ह्या टायमार अशें गायडन्स जाल्यार तो बरे ट्रॅकार वचूंक शकता. आणि एकलो मनीस जर बरो घडलो जाल्यार आख्खी फॅमिली बरी करूं. सो तशें म्हाका कोणाच कडल्यान काय जोश एक तरी स्कुलांतल्यान जी जर्नी जाल्ली कॉलेजीच्यान थंयच्यान जे म्हाका म्हाजे बरोबर जे भुरगे शिकले म्हाजेर फार फार असो विश्वास की जे की हातीन घेतले जाल्यार अर्दे वाटेर सोडपाना. जे गजाल कितें करता जे विचार करून करतलो आणि ते केल्या नंतर जे कितें डिफिकल्टीज येतली कितें प्रॉब्लेम येतले फेस करपाची ताकद. बरोबर. मग आज आमी तुमचे ऍडमिनिस्ट्रेशन पार्ट जो पळयता तो एकदम सामको चड स्ट्रॉंग आसा. खुबशे असोसिएशन गोंयभर भरपूर आसा, प्रोग्राम्स करता, वेगवेगळे उपक्रम राबयता. पूण तुमचे जितके ऍडमिनिस्ट्रेशन स्ट्रॉंग आहा, जे लेवलीचे प्रोग्राम्स ऑर्गनायज जाता, तुमकां अशें दिसता की जो काळाविधी तुमी म्हणले की 10 वर्सां आमी अनरजिस्टर्डपणे काम केलें, ती स्टडी करपाक तुमकां टायम मेळ्ळो असो दिसता तुमकां की 10 वर्सां प्रॅक्टिकली बाबा कितें प्रॉब्लेम येता कितें फेस जाता, जेणे करून हे 2 वर्सांत जी तुमी जंप घेतल्या म्हाका दिसता इट इज टोटली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी. खंय तरी तो एक अनुभव घेवपाचो अशें तुमी म्हणूंक शकता. कारण आमी एक्सपेरिमेंटल बेसिसवरच तो पायलट प्रोजेक्ट रन करतालो की आमी फुडें मुखार रजिस्टर एसोसिएशन म्हणून वचप काय इंडिव्हिज्युअल लेवलाचेर कशें काम करता मेळोन तशें करप हे आमी एक्सपेरिमेंट पळयताले. आमचे तकलेन खूब त्या टायमारूय इनोव्हेटीव क्रिएटीव आयडिया आमी मातशे क्रिएटीव इनोव्हेटीव भुरगे आशिल्ले ते आनी तेजेच रिजन आमी ते एकठांय येयले. आनी ते आमी तुमी म्हणटा तशें म्हणजे आमी कितें म्हणलें आमकां खूब कितें दिसतालें यूथ आसल्या कारणान रगत मातशें गरम म्हणटरी आमकां ते हें करूं तें करूं अशें दिसतालें. त्या टायमार तुमी म्हणटा तशें आमी एक्सपेरिमेंट जे पयले आमी विचार करता आनी ते आमी वचपाक सोदता ते सारके वयतले काय ना तो आमी 10 वर्साचो कार्यक्रम पयले. आनी तेन्ना लक्षान येयलें की हय आमी जे विचार करता आमचे जे कितें आसा ते आमी सारके आसा आणि तो आमी एक्सपेरिमेंट बेजीस म्हणूंक शकता. म्हणूनच जर म्हणटा तुमी जशें म्हटलें आतां की जंप 3 वर्सान न्हय, लोकांक फक्त आमी सोशल मिडिया कडेन आयले नंतर कळ्ळें. पूण 10 वर्साची मेहनत जी आमची आसा जे आमी काम करता ते लोकांनी पळोवना. म्हणून लोकांक ते खूब जाणांक दिसतलें की आमी पास आसा जंप. दुसरी गजाल सामकी इम्पॉर्टंट म्हणल्यार कितें की जर आमची संस्थाची ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा एक तरी आमी डिसिप्लिन मानणारे लोक, सिस्टम मानणारे लोक. आमी कितें कसलें काम करता जाल्यार सिस्टमान काम करणारे. विदाउट सिस्टमान आमकां आवडूना काम करपाची आनी आमी खंयच्यो गजाल घेयना. आमी स्वताक आमचो एक सिस्टम घातलेलो, आमी स्वतान एक डिसिप्लीन घातलेली आसा आनी तीच आमी लोकां मदीं आमी जें कितें करता तें घेवन वचपाचें. सगळ्यांक आमी सांगूंक शकना म्हणून आमी लायक मायंडेड लोक म्हणला. आमी कितें म्हणटा फ्री दवरला वॉलंटरी दवरला म्हणून जेका दिसता जाल्यार आमचो बाबा ही सिस्टम आसा हे आमचो डिसिप्लीन आसा. तुका जमता जाल्यार तूं येवपाचें ना जाल्यार तुजो विचार करता. आणि त्याच्याच खातीर आणि एक तर आमी कितें आसा ऍडमिनिस्ट्रेशनान आमकां जवळ जवळ हांव गोवा गव्हर्मेंट ऍडमिनिस्ट्रेशनान 16 वर्सां आसा. सो ऍडमिनिस्ट्रेशन म्हणटा तो पार्ट आमी त्या सिस्टमान आसा तें खबर आसा. दुसरी गजाल आमकां आवड आमचो इंट्रस्ट कळ्ळें न्ही तेका लागून हे सिस्टम आणि कॉम्बिनेशन आणि एक म्हणल्यार कितें आसा आमी खंयचीच गजाल ही पब्लिसिटी करपा खातीर करना. आमकां मनांतल्यान तळमळ आसा आमकां ह्यो प्रॉब्लेम दिसता आनी ते आमचे एक इल्लेशें कॉन्ट्रिब्युशन. आनी आमी म्हणटा कितें इतके संवसारांत इतके लोकां मदीं जर देवान आमकां कितें दिवपाची ताकद दिला जाल्यार आमी कितें तरी जमता तें दिवया ह्या विचारान. आनी तितलोच स्वार्थ धरनासतना ही काम आमी 2005 आमी सुरवात केल्ली आनी आयज तेजें फळ बरें बरें मेळटा कारण आमी प्रामाणीकपणान निस्वार्थान विचार. बरोबर. आता जेन्ना तुम्ही स्टार्टिंगाक इन कोलॅबोरेशन विथ गव्हर्मेंट विथ डिफरंट डिपार्टमेंट्स तुम्ही प्रोग्राम राबयता आनी गोवा गव्हर्मेंटाचो तुमकां बरो सपोर्ट आहा. पूण जेन्ना तुम्ही इनिशियली हे प्रकल्प गव्हर्मेंटा कडेन घेवन गेले जाल्यार तुमकां डिफिकल्टीज फेस जाल्यो जावं तुमचे सगळ्यांत मोठे प्रॉब्लेम जावं प्रश्न जे कितें हे ते सॉल्व करपाक तुमकां कोणें हेल्प केलो? एक तरी आमी सगळे बरे क्वॉलिफायड भुरगे जर आमचे जर पयशे आसा आमचे विंग्स आसा आमचे टिचिंग लॉयर आहा बरे सिनियर मेडिकल डॉक्टर्स आसा आमचे इंजिनियर्स आसा आमचे सगळे मेंबर जे आसा प्रोफेशनल आसा आनी बरे एक्सपिरियन्स म्हणजे म्हाका आतां 16 वर्सां हांव गव्हर्मेंटान सिस्टमान किंवा बाकीचे आमचे मोठे मोठे पोजिशन आसा. सो ही सिस्टम मागीर ते ऑफिस प्रोसिजर बाकी सगळे हे सगळे गजाल आमी जाणा. आनी जे कितें आसा आमी गडबड धांवपळ करपाचे मनीस न्ही. आमचो जर एक प्रोग्राम आसा जाल्यार म्हयन्यान एक प्रोग्राम किंवा 2 म्हयन्यान एक प्रोग्राम जावं पूण तेजेर आमी सिस्टमॅटीक जे अप्रुवल घेवप हे घेवप सिस्टमॅटीक चलता. आतां तसो त्रास आमकां गव्हर्मेंट लेवलाचेर अजून पर्यंत तसो जावना. तेजे रिजन म्हणल्यार कितें एक तर आमी सगळे त्या स्थापनान आसा आनी जे आमचें कार्य आसा जे लोकां मुखार गेले जे ऑफिस बेरारा मुखार गेले किंवा गव्हर्मेंट संस्थे कोणी रिप्रेझेंटेटिव्ह आसूं किंवा आनी कोण आसूं तेंचे मुखार जेन्ना आमचो
आमचे डिटेलिंग वयता जाल्यार ते आमकां सपोर्ट करता कारण अशे तरेचे आयज पर्यंत तांकां कोणूच लोक येवना जे पुलीस प्रशासन असो जावं आमचे कलेक्टर लेवलाचेर ते म्हणटा की आमकां कोण तरी काम करपी जाय पब्लिसिटी घेवपी खूब लोक आसा आनी तांकां आमचे मदीं दिसता कारण तांकां आमचो सपोर्ट आसता आतां पर्यंत कोण कोण भायर कितें कितें उलोवंक शकता कारण तांकां सेवा म्हटल्यार कितें तें खबर ना डिटेलिंग खबर ना एखादे वेळेस तांकां मिसअंडरस्टँडिंग आनी कितें जावंक शकता सो अनलेस एंड अंटील तांकां कळना कित्याक आयज एनजीओ म्हटलें तुमी जशें म्हटलें किंवा संस्था म्हटलें की खुबशे काडटा एक म्हयन्याक एक वर्स काम करता कितें तरी वेगळेंच काम करता आनी मागीर खंय तरी नाच जाता किंवा एडमिनिस्ट्रेशन नाच जाता कित्याक आमचें कितें आसा क्लियर विजन मिशन आमचें काम करपाचें कितें आसा तें सगळें आमी डिटेलिंग केल्लें आसा सो तेज्या कारण लागून आमकां व्हडलोसो त्रास अजून पर्यंत जावना आतां केन्ना केन्ना स्टार्टींग इनिशियल स्टेजीर आमकां जेन्ना आमी मुखार गेले नवे चालले तेन्ना आमी लोकांक तांकां दाखयलें थोड्या सिस्टमाक म्हणजे जेन्ना गव्हर्मेंट सिस्टमाक सुद्दां अशें कशें तुमी सिस्टमान कशें जाता अशें जाता तें घेवपाक मातसो तांकां अंडरस्टँड घेवपाक टायम लागलो पूण जेन्ना वर्सभरान कार्यक्रम गेले किंवा बाकीच्या लोकांक जेन्ना डावट येताले संस्था काडप इजी ती मेंटेन करप फुडें मुखार व्हरप सगळें डिफिकल्ट आसता आनी ते 1 वर्सान 2 वर्सान 3 वर्सांय पयले सो आमी त्या स्केलीर मोठे ग्रो जायत आसा सो आतां आमचो सगळो प्रॉब्लेम सुटावो जाल्लो आसा सो हेचेर हे क्वेश्चन आतां उपस्थित ना त्या टायमार तशें उपस्थित जावना पूण बारीक आशिल्ले की बट आनी इफ अशें जातालें पूण तशें फेस करचें पडना जशें तुमी म्हणटा जनरली आता जनरल बॉडी मिटींग तुमची आसता जावन आनी कितें प्रकल्प चड येता आर्ग्युमेंट चड येता काय ब्रेन स्टॉर्मिंग चड जाता ना ब्रेन स्टॉर्मिंग आय वूड से तशें आमचे ब्रेन स्टॉर्मिंगाचो विशय जायना कारण आमचें कशें आसता एक एजंडा क्लियर आसता आमी प्रत्येक मेंबरांक सांगलेलें आसा की हांगसर जेन्ना आमी येता एक पॉझिटिव्ह मायंडसेटान आमी कितें तरी चलपाक वयता कितें तरी करपाचें प्रत्येक विशय आयल्या नंतर प्रत्येक मेंबराचे व्ह्यूज आमी घेतले गेले वयता म्हणजे कशें प्रत्येक नेगेटिव्ह पॉझिटिव्ह दोनूय बाजूचे विचार करता तेजे सायड इफेक्ट किंवा आमी सारखे आसा काय ना ते लोकांक त्रास जातले काय ना सगळ्या विशय तेजेर विचार करता प्रत्येक विशय सजेशन आमी वेलकम करता आनी तेजेर पॉझिटिव्ह सकारात्मक दृश्टिकोनाच्यान विचार केल्ल्या कारणान आर्ग्युमेंटल बेंच स्टॉर्मिंग असो विषय अजून पर्यंत तरी येवना आनी हेजे फुडें येवपाचे चान्सीस म्हाका दिसना कारण आमची इतकी ट्रान्सपरन्सी आसा म्हणजे जे आतां पर्यंत जे कितें केलां ते ऑडिट आसा जे कितें जाता प्रत्येक मेंबराच्या मुखार आसता आनी प्रत्येक मेंबराक आमी ऑपॉर्च्युनिटी दिता आनी तुमी जर आतां पळयशात प्रत्येक प्रोग्रामाक आमी स्टेज घेवप म्हणा किंवा ऑर्गनायझींग रिस्पॉन्सिबल प्रत्येक भुरग्यांक आमी नवे दिता नवे भुरग्यांक दिता सो सेंट्रल कमिटीन आमी कॉन्ट्रिब्युशन करपाच्या दृश्टिकोनाच्यान वयता आनी दीस इज व्हॉलंटियर सर्वीस बरोबर हांगा आमकां कसलोच तरेचे प्रॉफिट मेकींग हे ते कांयच ना आमी स्वता आमचे टायम आमचे जमता जाल्यार पयशे किंवा बाकी सगळें करून वयता सो आमचे बरे भशेन आयज पर्यंत इतकें बरें चल्लां आनी आतां आमचें बॉन्डिंग इतकें स्ट्रॉंग जाल्लें आसा लोकांक प्रत्येक मेंबराक कॉन्फिडन्स दिलो जो फर्स्ट एक्टिविटीज जो आशिल्लो की बाबा थोडे बाबा वयता या पळोवया जाल्यार आयज विचार कशें ना करुया जातलें आमचें आतां पर्यंत केलां आनी आतां आमचें सेट जाल्लें आसा आतां खंयचो कार्यक्रम आमकां तुमी सांगले जाल्यार आमचें सामकें सेट जाल्लें आसा खंयच्याय टायमार आपलो आपलो रोल खबर डिस्ट्रीब्यूट जाला कसलोय तरेचो रोल स्व खुशीन उमेदीन घेता ओके आता जेन्ना तुमचे ऍडमिनिस्ट्रेशन नॉर्मली कशें आसता खंयचे ऑर्गनायझेशन म्हणा एनजीओ म्हणा नाल्यार एसोसिएशन हे एक पातळीचेर पावले एक सुपर ऍडमिनिस्ट्रेशन लेवलीचेर पावले काय एक आयएसओ सर्टिफिकेट नाल्यार 6 सिग्मा सर्टिफिकेट ते तेका वता तसो बीन तुमचो कितें प्लान आहा हय आमचो प्लान आसा आमी आतां येणाऱ्या काळान आमी खुबश्यो नॅशनल लेवल आमकां एप्रोचीसूय जाल्या म्हणजे आमच्या ऑल इंडिया लेवलाचेर आमकां रजिस्ट्रेशन करपा खातीर अप्रोच जाल्ले आसा तुमचें कार्य इतकें बरें आसा तुमी फक्त तुमकां लिमिटेड गोंय पुरतें कित्याक करता बरोबर अशें आमकां खुबशे तज्ञ जे ह्या जाणकार लोक ते आमकां आयले आनी तुमचें कार्य फक्त गांवांत गोंय पुरतीच नाका ऑल इंडिया लेवला पुरती जावपाची गरज आसा तुमचे सारखे तरुण जे विचाराचे मनीस जे एक देशभरान पावपाची गरज आसा ते दृश्टिकोनाच्यान आमचे कडेन एप्रोची जाल्ली आसा तेजेर विचारूय आमी करता आनी तुमी म्हणटा तशें आयएसओ आसा किंवा बाकीचे सगळे रजिस्ट्रेशन सेक्शन 8 आयएसओ रजिस्ट्रेशन सीएसआर म्हणा किंवा 12A 80G हे सगळे रजिस्ट्रेशनाचे ऑलरेडी प्रोसेस आमी चालू केल्ले आसा ऑलरेडी तेजे विशय ओके मशीन बाब तुमचे बाकीचे प्रोग्रामा विशयी हांव कांय विचारना कित्याक आमी उलयता हो खूब लांबायन वतलो आमचो मेन हेतू आशिल्लो तुमची मुलाखत घेवपाची की तुमचो इंटरनल प्रोसेस कसो आनी बाकीचे लोकांनी तुमचे कडेन कितें तरी शिकचें आनी तुमच्या प्रोग्रामा विशयी हांव आमच्या व्ह्युअर्सां कडेन सोडटा आनी तुमी जो आज हेल्प डेस्क लॉन्च केला
तेजेय बीन मोबाईल नंबर आणि तेजे कॉन्टॅक्ट डिटेल आमी घालतले. आमकां जाय की लोकांनी कॉल करून तुमकां तुमच्या प्रोग्रामा विशयी विचारचे, म्हणून आमी प्रोग्रामा विशयी काय आज डिस्कस करिना. तरी तुम्ही आज आयले आमचे हे प्रोग्रामान आणि तुम्ही टाइम काढून आमकां ही मुलाखत दिली, प्लस तुमच्या एसोसिएशना बाबतींत आमकां भरपूरशी जाण दिली. म्हाका दिसता खुबशे एनजीओनी एसोसिएशनांनी हेची खरेंच दखल घेवपाची गरज आसा की एक बरें एडमिनिस्ट्रेशन कशें लोकां मेरेन पावोन तें लोकांक फायदेशीर जावपाक शकता. तुमचे मेरेन उरले म्हणून ते काय फायदो ना. तुमचे एडमिनिस्ट्रेशन इतकें बरें आसपाक जाय की जाता तितकी लोकांची सेवा जावपाक जाय. आनी म्हाका दिसता तुमकां बरे तरेन हे नांव इतकें बरें मेळ्ळा. तितूनच कळटा की तुमचे विचारधारा त्या टायमार कशी आशिल्ली, तुमचे पॉझिटिव्ह वायब्स जे आशिल्ले सगळे मेंबरांचे कशे आशिल्ले, हाका लागून हो एक बरो आउटकम म्हाका दिसता आयलो त्या टायमार. तरी हांव तुमकां चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा. तुम्ही आज हे मुलाखती आनी तुमची वाटचाल अशीच सुरळीत सदांच जावं आणि आमी सदांच तुमच्या वांगडा अशेंच जोडून रावतले. तुमचे प्रोग्रामा ते लोकां मदीं आमी दाखोवपाचो प्रयत्न करतले आणि बरी वाटचाल चलून तुमची मेंबरशीप भरपूर वाडूं आणि लोकांकूय जाता तितको मॅक्झिमम तुमचे कडल्यान मदत पावो हीच देवा कडेन आशा. तुमचे आमकां खूब मदत लागता, कारण आमचे कार्य लोकां पर्यंत पावप तुमचो रोल आसता. तुम्ही कितकेंय काम केलें आमचे पर्यंत आमी काम करत वयता, पूण खरें जर लोकां पर्यंत कार्य जर पावपाचें काम तुमी करता आनी तुमकां हांव चडांत चड सेवाचे वतीन देव बरें करूं म्हणटा. कारण खरें जर लोकां पर्यंत पावपाचें काम आमचें कोण करता, लोकांक जर हेल्प जे गरजवंत लोकां पर्यंत आमी कितके पावतले तें आमकां खबर ना. कित्याक आमी आमचो बाकीचे सगळे एडजस्टमेंट करून स्लोली ग्रॅज्युअली अशें करता, पूण तुमच्या माध्यमांतल्यान लोकां पर्यंत बरें पावता आनी हे आमकां एक बरो मोठो आदार जातलो. ताका लागून चडांत चड तुमचे देव बरें करूं. थँक्यू.